काळजांत थावन दूख दोरतोल्यांक बोगसोनी दिवच्याक तुका बापान धाडला. Kyrie eleison. Kyrie eleison. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. Christe eleison. Christe eleison. आमची खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. Kyrie eleison. Kyrie eleison. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुवें आमकां दिल्ल्या देण्यांतलीं एकठांय केल्लीं हीं दानां आमी तुका भेटयता. ती तूं दयेन स्विकार कर आनी ह्या संवसारांत आमी भोक्तीपणी समारंभताव ते आमकां सासणाचे सुरवणेचें इनाम जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दोत्ता. हांव तुका सांगता भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोल किड्या, इस्रायेला हीन होलके किडे भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणदार. पोले, हांव तुका एक दांतरो कोत्तलो. नवो दांतरो दोळती दांत आसलोलो. तूं पोरवोट मोडटलोय आनी फोडटलोय आनी दोंगरांचो पिठो कोत्तलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून वतलें. वादळ तांकां जोली मोली शिंपडायतलें. पूण तूं सर्वेस्परा सोवें संतोस्तलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद भरीत कोत्तलो. गरीब आनी दौलदिरी मनशां उदक मागता, पूण तेंबो पर्यान ना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाड पडलोल्या तोक्षांचेर नदी व्हांवोश्यो कोत्तलो आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो कोत्तलो. ओरोणें आसा तें तोलें कोत्तलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टेल्यो. ओरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनाचीं झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलो सोरू, सोरोल आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायता. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सोमेस्तान सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रचणांक
कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजे वंदन करूं. तुजी राजवटीची मोहिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजी राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजे राज म्हटल्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पोर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. मोलबा दोबा वरी जैतूवंतांक देंवय. पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावन जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवंडार. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय, सर्वेस्वराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवावा विशीं जेजू पोरजेक म्हणूंक लागलो. बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नान दातारा जुवावा परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सुर्गेच्या राजान सगल्या परस ल्हान तो ताचे परस व्हड. सर्वेस्पुराचे स्नान दातार जुवांव आयला तेन्ना थावन ते आज पर्यंत सुर्गेचें राज नीट भोगता आनी बोड करतात ती तें जोंबून घेतात. सगल्या प्रवाद्यांचो आनी सुमतीचो निरोप जुवांव हे पर्यंत चलतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आशिल्लो एलिजा तोच आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. सर्वेस्पोराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ बाबा बिनानो, आयज जेजू स्नान दातार जुवां विशीं थोड्यो वस्तू सांगता. पयले सुवातेर तो म्हणटा स्नान दातार जुवां म्हणजे बायलांक जल्मल्यात तितले भुरग्याहून हो व्हड. कितले प्रवादी येवन गेले आनी जेजू एके भाशेन ताका उंचल्या दर्ज्यार दवरता. जुवां बातिस्त एक ब्रिज कसो आदल्या कराराक आनी नव्या कराराक. द लास्ट प्रॉफेट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट. आनी जेजूची वाट तो तयार करता आनी जेजूकूय मेळटा. म्हणटच तो आदल्या करारान निमणो, नव्या करारांत आमच्या म्हणूंक जाता पयलो. आनी हो ब्रिज करता आसतना एके वाटेन जेजू ताका उंच काडटा कित्याक तो सोडवंडाराची वाट तयार करता. जो एलिजा येवचो आसा म्हूण लोक भावार्थान रावतालो ते जुवां बातिस्ता विशीं शार्ती पावले. येवचो आसा तोच एलिजा म्हणजे जुवां बातिस्त आयलो आनी सोडवंडाराची ताणें वाट तयार केली. त्याच बरोबर जेजू म्हणटा जल्मल्ल्यातल्या भुरग्यां मदें हो सगळ्यांकून व्हड, पूण जी ल्हानवीक आनी खालती जायत ती सुर्गेच्या राजान ताचेहून अदीक व्हडती. जुवां बातिस्त खालतीय जालो, ल्हानवीकूय जालो. ताचो
बापूय यादनिकी घराण्यांतलो म्हणजे दे वर टेकन केअर ऑफ. पाद्रींक सगलो जुदेव लोक पळयतालो बिकॉज दॅट वॉज दॅर ड्युटी. कांय उणें आसूंक ना तांकां. पूण जोआं बातिस्त हें सगळें सोडून अरण्यांत वेता. थंयसर ऑस्टियर लायफ मोव तोड असले खावून जियेता. आनी मागीरूय तो ल्हानवीक ताचे शीस आसात कितले हो पळय हो देवाचो मेंढरो जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा ताचे फाटल्यान वचात. जेजूचो पाटलाव करात. तो मेसियास. तुमी ताचे पाटलावदार जावंक जाय. एके वाटेन आपल्या शिसांक तो धाडटा. दुसरे वाटेन आपुणूय जेजूचो शिस जाता. नीत सत बरेंपण हें ताच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडटा. स्वताक गोवाय दिवंक तो फाटीं सरना. हेरोदीचेर एके भाशेन तो उलयता तूं करता तें सारकें न्हय. रोगतान जेजूक गोवायकी दिता. मागीर कितलेच मोत्तले जेजू पासून. पयलें म्हणटा बाळोक मेलोले जेजूक मारूंक सोदतात तेन्ना. मागीर नवो कर आमी म्हणटा सारको सुरू जाल्या उपरांत जेजूची मिनिस्ट्री सुरू जाल्या उपरांत सर्गीच्या तत्वां पासत बरें शिपरावपा पासत तो पयलो मेला. ताका ताची घुमटीच कातरली. दाखयता जोआं बातिस्त खालतीकायेन ल्हानविकायेन देवाची चाकरी करूंक आनी देवाचें राज फुडें व्हरूंक आमकां आपयल्यात. आमी देवाचें राज पुरगोडटा आसतना असली खालतीकाय ल्हानविकाय आमी मागुया जातूंतल्यान आमी आमकां फाटीं दवरता आनी देवाक आनी देवाच्या वावराक आमी पयली सुवात दिता. भेटवणेक आमी गायन गावुया. तुज देण्यांक फावो जालो C35 पान 40 C35 पेज 43. तुज देण्यांक फावो जालो तुवें आमकां दिलो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका उडो वाखाणी तुका बाप्पा दी आमकां जिवा उडो वाखाणी तुका बाप्पा दी आमकां जिवा उडो तुज देण्यांक फावो जालो दागवारेन भिडूंक दिलो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका उडो वाखाणी तुका बाप्पा दी आमकां आत्मीक विवो. म्हज्या भावां भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सदपदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवया. सर्वेस्परा, तुवें आमकां दिल्ल्या देण्यांतलीं एकठांय केल्लीं हीं दानां आमी तुका भेटयता. ती तूं दयेन स्विकार कर. आनी ह्या संवसारांत आमी भक्तीपणी समोर उमतांव ते
आमकां सासणाचे सुरवणेचें इनाम जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी पुरगोटले. उतरां वडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुआवान ताच्या येण्याचें गीत गायलें आनी तो येतोच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आमी आदी फुडें संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. हे पोरी तूं आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून देवदूतां आनी देवदूतां शिवासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सग दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Volia tuja wojwowan usogi ukazoj sud. Sorvis moraci nabi edadakazuj usogi ukazoj sud. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. खोश मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीच पोरी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत तुमची पासत आनी साबारा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good. Sumya Jesu ami wobudo kata. Ani egal title piedao. Title bavni tu wojwowanecu. Ami tu moron urgotao. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खालच भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. सर्वेस्परा तुज्या सेवका जॉनाचो उगडास कर. ह्या संवसारांतलो तुजेशी तुवें ताका आपोवन वेलोय. तुज्या पुताच्या मोन्नाचो तो वाटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जीवनपणाचोय तो वाटेली जावं. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरमाशान ओतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवंत आंकवार मारी देवाची माई संगाती, बागीवंत जुजे तिचो पोती, बागीवंत दोन दुतां आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं ताच्या सांगाता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोरपोदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां घेवं, तुझी खोशी स्वर्गार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजी उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबाताचेर दिश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे म्हजे भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावो फावना, ना, पूण पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भलायकी मेळटली.
कुमेवच्या वेळार गायन गावया D12 येतू पान 53 D12 पेज 53. 우샬모나 가르사모피 고리야 보슨 고리야 제보 우샬모나 가르사모피 고리야 보슨 고리야 제보 예두 제수 암치모네 사삼가 우터 집에 사보리 달린 마스레체 어디면 제본 고라이체 에코 두제 암체 월보 바빠 그 바보 암체 보소 부샤르모나 가르사모피 고리아 보슨 고리아 제보 부샤르모나 Zamopi, Korea 무슨 Korea 제보, 예두 바와 예두 볼리, 제수 왕라 κορβετો니, 바바사타 모모라체, 두카스 베토 소테가체, 이사투치노 Baka babu yamche bozo Ushalamona Tarzamopi Korea bozun Korea chevo Ushalamona Tarzamopi Korea bozun Korea chevo प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र गुटांनी वांटो घेतलोल्या आमकां तांचो फळ मेळूं म्हूण आमी मागता. ताचे वरवीं सोरतोल्या वस्तू मदें आमी आजुनूय जियेतना सुर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी त्यो जोडूंक तूं आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोगाळ बाबा मिरानो, तुमी आज पळयला आयज नवो मिसाल हांवें वापरला. जायते बदल जाल्ले आसात आनी आमच्या भुरगेपणांत थावन आमी सदांचे आमचे जबाब दिवन आयल्यात. ह्या पासत टायम लागतलो आमकां शिकोवंक हे जबाब आनी जबाब दिवंक. जानेराच्या म्हयन्यान थावन आमी मिसाल वापरतले, पूण ताचे पयलीं संवय जावंक जाय. देखून डायरेक्ट गेलो जाल्यार रोखडेंच जावचें ना. ह्या दिसांनी आमी पातकुरी घडये घेतलो, पूण हांव चडसो घेतलो फकत आमकां सोयी जावंक ह्या जबाबांची. PPC ग्रुपाचेर हांवें धाडल्यात चेंजीस आसात ते, ती तुमकां धाडटली वांगडी तुमच्या वाड्या वाड्याच्या मनशांक. धाडूंक ना जाल्यार धाड म्हूण सांगात. थोडे
जबाब शिकपाक तुमकां बऱ्याक पडटलें. त्याच बरोबर पुस्तिका काडल्यात. आतां सद्या स्टॅम्प मारतात आमी हांगासर दवरतले. तुमकां पुस्तिका जाय जाल्यार तुमच्यान घरा व्हरूंक विकते घेवंक जातात. एका पुस्तिकाचें मोल 25 रुपया. परवा 13 केरांत भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराची परब पुर्बेचे मीस 8:30 वाजता आनी मागीर सांजे 7 वरांचेर आदाराचेर तियात्र आसतलो. तुमी तियात्राक येवचें आनी आदारूय दिवचो. वाचप करतात तेन्ना आमच्यान वाचप करतात तेन्ना तांकां उगडास सुट्टलो. शब्दाचो सेवादोर न्हू सर्वेस्पराचें उतर म्हणचें काबार जालें म्हणटच. सर्वेस्पराचें उतर हें म्हणचें न्ही फकत सर्वेस्पराचें उतर जी वाचतात आनी मागीर लोक जबाब दितलो देवाचे व्हड उपकार. आनी मागीर पाद्री म्हणटा तेन्ना सुमयाचें शुभ वर्तमान हें म्हणचो ना. सुमयाचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. सो जबाब सेम आसा. आमी फकत सुमयाचें शुभ वर्तमान म्हणटले वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हणटच आयज सद्या आमी एकूच घेतला जबाब आनी तुमच्या आत्म्या सगळें आसूं. सोकास आमी थोडे थोडे घेवया. मागीर आमी दाखयतले पीपीटीचेर स्क्रिनीचेरूय आमी जबाब घालतले टायम येता ते प्रमाणे. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. सुरपदविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या कोडेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुरा देवाचेच पदवे सोयतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्यांक हेमखोडान लोटून घे. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जळपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. G8 ये जेजू आमच्या सोम्या पान शेमूर G8 पेज 100.